देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. तुमकां एक प्रश्न विचारूंक हांव इच्छिता. तुका जेजू कोण? जेजू बरोबर तुजो संबंद कसलो? जेजून आपल्या शिसांक असोच एक प्रश्न विचारलेलो. तर तुमी हांव कोण म्हणटात? आमी बरी जाणाव की जेजू देवाचो पूत, मेसिया, जिविताचो प्रकाश, इमान्युएल आनी आजून जायते. पूण हीं उतरां खूब फावटी उतरांच उरतात आनी ह्या नांवां विशीं आमच्यांनी संबंद जोडूंक जायना. आमकां जीं उतरां वर्थ करतलीं तीं जावन आसात भाव, पेकोवपी, सांगाती, शिक्षक आदी. म्हणटच तुजे आनी जेजू मदें संबंद कसलो? आमी ह्या प्रश्ना सांगाता जियुया आनी आमचो आनी जेजूचो संबंद आजून खाजगी करूंक वावरुया. Let's make our relationship with Jesus a very personal one. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.